बाणावले मतदारसंघात आपण जाल्यार नुव्या मतदारसंघातल्यान आपली घरकान वियोला पाशेको वेंचणूक लढयतली म्हूण मिकी पाशेकोन स्पश्ट केला. काँग्रेस पक्षांत पयशे घेवन तिकेटी विकतात म्हूण खर आरोप मिकीन केला. तशेंच काँग्रेस पक्षान उमेदवारी दिली तरी आपूण ती घेवचो ना म्हूण मिकी पाशेकोन मुखार सांगला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हांव बाणावले मतदारसंघात रावतलो. त्या मतदारसंघात 3 फावटी शिकून येयलो आनी नुवें तो पार्ट ऑफ बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्लो नुवें मुगे बायल कॉन्टेस्ट करतली. हिंगा न्ही कांय चेंजीस ना. इंडिपेंडंट हां पार्टी खंयची? इंडिपेंडंट पार्टी तुम आतां मातशें राव तें तुमकां हांव डिक्लेअर करता मरे सारकेची. तुम सगळे सरप्रायज दिता मरे हांव. ओके. हां तूं सगळे सरप्रायज आहा. काँग्रेसा वयता? हां काँग्रेसा? म्हाका कोणा काँग्रेस म्हाका कितें वचूंक जाय म्हाका आतां म्हाका काँग्रेसाक तिकेट दिल्या पासून नाका. तुका पार्टी बी कित्याक काँग्रेस आसा ते सगळे मेळोन हांवें फॉर्मुला कॉम्प्रोमायज फॉर्मुला तो हांवें ताका टायम दिलो. तुमच्या मध्यामातल्यांक टायम दिलोलो काँग्रेसाकू. म्हाका दिसता 3 म्हयन्या पयलो स्टार्ट करे तुमच्या बोर्सां तरी आतां वचना हांव घाता मुगे बोर्सांत मूव करया सगळे 40 मतदारसंघांनी. एप्रोच बी जाला रे पार्टी तुका. सो ताका म्हाका दिसना ताका मुखार कितें चेंजीस करपा आहा म्हूण. आनी ते सालसेताचो 8 सीट घेवन क्वॉर्टर घेवन रावलो म्हूण सरकार जावपाना. सो म्हाका दिसता जेन्ना हांव भायर सरलो मुगे कितें आहा तेजें ऑर्गनायजींग चलता. सो ज्या दिसाक हांव भायर सरता सारको तेदूर तुमकां कळटलें मुगे ऑर्गनायजेशन मोर देन काँग्रेसा ऑर्गनायजेशन. तूच सपोर्टर न्ही बीजेपीक. तुवेंनूय एकदां सपोर्ट केल्लो न्ही. सपोर्ट करपा आख्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक सपोर्ट केलो 2012 काँग्रेस सरकार नाक म्हूण दिगांबर लेड गव्हर्मेंट नाक म्हूण आमगेले धर्मीक भाव पासून भायर सरून तांच्या बीजेपीच्यान दिल्लो आनी त्या पासून आयज पासून हाय. आनी आयज काँग्रेस बरें जाल्लेले आयज आमी सगळे तिका बीजेपीची कोताय न्हू. काँग्रेस बरें जाल्लेले फ्रंटेरा पासून आयज पासून काँग्रेस वचपा मरे. सो आयज हे दड ओशन आहलो म्हणटा तें काँग्रेस तें ओशन कुडके काबार जायत गेलो आतां. आनी हिंगा उलते काँग्रेस हिंगे थोडे उलो आहाय ते लिडर तेच काबार कोताय ते भितरल्यान भितर आहाय मरे बीजेपी कोण जाल्यार ते आनी केदो सरकार कोतले. एकलो आहा 2 जाण आहा एकल्या कोडे आनी एकलो आहा एकल्या कोडे. सो सरकारान केदो कोतले म्हाका जाल्यार दिसची पडना ताका विचारी बाबा काँग्रेसाचें मुवमेंट कितको चलता ते म्हणटा आमी सगळे भोंवताय सगळ्या कोण गाडयेतून देंवता कोण हूंय बाणाल येताय आनी देंवता आनी लिडर म्हणटा बरें आहा सगळे बरें आहाय जालें गाडये मसाले केले. आतां तांकां धाडले दुसरे सांगता रे बाबा कितें आहा आमकां बाणाल आहलेले म्हणून ते बाणाल आहलोले हूंय बाणाल येयले कोणा जाप केले गाडये बसोल्यांनी हाय बाय म्हणलें केले. हें ऑर्गनायजेशन न्हू. म्हाका जाल्यार हुंयच्यान दिसती पडना हें ऑर्गनायजेशन म्हणून. हुंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक गेले कोणाक तांगे दोग तीग जाण हांव ताका मेळटाय पळयताय. तुमी म्हाका सांगाय तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका सांगाय आयज काँग्रेसाची परिस्थिती ह्या सरकार करपाची आयज द रेट दॅट दे आर गोईंग परिस्थिती आहाय सरकार करपाची तेका कॅन्डिडेट आहाय. तूं म्हाका सांग नॉर्थाक आख्या नॉर्थ गोवाकू तेका तूं म्हाका सांग तेका एक 3 तरी कॅन्डिडेट कोण 3 सीट हाडून आसा तूं म्हाका सांगाय तेका बरें कॅन्डिडेट हाडून सांगाय. बट देर आर ऑर्गनायजेशन आहा फकत मातशें पुश जावपा जाय. तें ऑर्गनायजेशन मच बेटर दॅन काँग्रेस. हाल तर हांव तर भायर सरलो आमी एटलिस्ट 20-30 घालून कॅन्डिडेट सारके बरे कॅन्डिडेट घालपाक शकतले मिकी म्हूण मुगे फेस व्हॅल्यूचेर. पूण हेका तेंय ना. तुगे पार्टी बी काडटलो तूं नवी पार्टी कितें आहा रे आमकां पोलिटिकल पार्टी आहा तेच करपा रे. कित्याक न्यू पार्टी कोण हिंग वचपाक कोण एप्रोच बी जाला म्हटलें मागीर मिकी परतून दुसरी पार्टी चेंज करीत रावता. एप्रोच बी खंयची पार्टी जाता तुमकां. एप्रोच पार्टी जायत जाल्यार एप्रोच सो डिसिजन सांग रायट डिसिजन घेवपा जाय ना. तूं म्हटलें गेल ते पार्टी कितें इलेक्शन आयकलो भायर सरलो पार्टींतलो भायर सरलो चेंज केली आप केल्या मागीर आनी जाप केली आनी मागीर इंडिपेंडंट बसवले तेच जावपाक शकत ना. काँग्रेसीक बसपाना पूण बसलो बाणावले ना म्हाका चोय म्हाका कितें दिसता आयज काँग्रेसाक बसपाक काँग्रेसाकू आयज थोडे जावन काँग्रेसाक पयशे आहाय तांकां घेवन बसलो रावले म्हणटा तांकां इलेक्शन आउट जालें काय ना करोडान पयशे दिवप तांकां तिकेट दिवप आनी मागीर तांकां जबाब ना कोणागेर सोशियल वर्क ना कांय ना. आनी हे पाटी तशें आहा तुमी चोयल्या जाल्यार आयकोर हांव हिंगा स्टेटमेंट कोता हांव क्लियर कट स्टेटमेंट कोता हिंगा काँग्रेसा थोडे आजून आहाय सगळे हें घेवन आहाय लॉबी घेवन आहाय आनी ती लॉबी सगळे एकमुखले मेन आहा.
आनी जो मनशागे सोशियल वर्क ना म्हणजे तो पणजे लोकां बले नाच त्या मनीस पासून लायनी हाय तिकेट पयशे दिवन घेवपाक 10 वर्सां अशीं केलीं मारली जाम गेले त्या वदान आनी हे पाटी तशें आहा म्हणटो तुमी म्हाका सांगाय तिकेट हिंकिल्यो पयशान हिंकिल्यो कळ्ळें तुका गेले ते पाटी कोणें लुईजनान हिंकिल्यो लुईजीन प्रेसिडेंट आहलो लुईजनान हिंकिल्यो म्हण सगळे पयशान तिकेट गेले म्हण हिंकिल्यो म्हण ते पयशान तिकेट घेता ते पयशान येतले आनी पयशांनी वयतले सो थंय ते सांगो ते देवाको आहा आनी लोकांको आहा पूण आय वील ट्राय माय बेस्ट